वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कसे आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळे बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त असे. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आज तुझ्या फ्रेंडा लग्न रे. अरे हाव जात्रे वयता आणि म्हणल्यार कशी खबर आसा, आयज आमगे थंय जात्रा न्ही, सो हे गेलो फ्रेंडा लग्न. आणि जेन्ना आमगे हांगा जात्रा आसा पळय, म्हळ्यार मार्गे पुनवे आसा पळय, त्या दिसा म्हागे नेबराक कजन म्हणल्यार जाता नेबराक लग्न. सो ना आयज हो आपल्या फ्रेंडा लग्ना पावला, ना हांव परवा 12 तारखेर रे 12 तारखे हळद, 13 तारखे लग्न. त्या दिसा हांव त्या लग्नाक पावतलें. एवरी इयरचो आमगे इशू. जेन्ना पयशे मार्के पुनव आसता पळय न्हू, तेन्ना मायंड आतां प्रिपेर आसता, हा कोणा तरी लग्न आसतलें लागीचें आनी तें आमकां मिस करपा पडटलें अशें म्हणून. दोनीय जात्रेक तशेंच. पोरू अशीच मार्के पुनवे दिसाच म्हागेले कजनाक सारके लागीचे कजना लग्न आशिल्लें, सो ते लग्ना बी पावूना मार्के पुनवे लग्न. क्या करे न्ही रे. कितना कितें मिस जायत रावता. ओके, सो चलात. जशें की तुमकां हांवें काल सांगलें कालच्या व्हिडिओन, आयज आमी वता घरा इन सेन्स सावड्ड्या वता मा घरा. थोडी जाणां मागीर घरा म्हणटा कन्फ्यूज जाता. पयले एकल्यान म्हाका कमेंट बी केल्लो की घरा म्हणटा आसतना तूं स्पेसिफीक मेन्शन कर की खंय वता अशें म्हणून. सो घरा वता आयज आमी. आयज आनी फाल्यां 3 दीस जात्रा. काल आमी पावले ना हेच्या कामाक लागून. सो आतां पळय सकाळी फुडें भायर सरले. कितलो टायम जालो रे? 9 जाली. तर आतां म्हाजांनी नुस्तें मातशें पळोवपाक जाय, बेकरेन मातशें वचपाक जाय. ओके, सो ते सगळे कामां जी आसा पळय वाटेर ती करत आमी वतली. पळोवया घरा केन्ना पावता ती, खंयच्या टायमार. सो मान म्हाका काल फोन केलो तेन्ना सांगलें बेगीन यो म्हणून. बेगीन खंय जाता? हांवें कितले ट्राय केले हेजे कडेन, तर बेगीन कशें जायत ना. ते घेऊन या मसाला. ना आतां नाका, टायम ना. सो ताका लागून बेकरी ओपन जालें जाल्यार पळय जालें न्ही. ओके, सो चलात तर कामां जी आसा पळय ती स्टार्ट करता हांगच्यानच. तूं खूब म्हणलें 4 का 5 का म्हणून दूध घेतलें आनी काडू. ओके, बेकरीतलें काम जालें. बेस्ट आहे. आता नुस्तें. बेस्ट आहे. ओके. नुस्तें मार्केटान पळोवया कशें कितें नुस्तें आसा तें. कित्याक की 9 जाता तें आसा न्ही ताका लागून. ओके, चलो. नुस्तें मार्केटान गडबड सगळी. इसवण ना किंग, इसवण ना ना मोरी आसा मोरी. मोठे ना मोठे ना मोठे आमच्याकडे जरा आणि एक मोड असता. ही कशी 500 किलो? 1 किलो घालू. रा कॅल्शियम घेता वर जा. मोठे ना मोठे आमच्याकडे ना त्याच्यात मोडलो तो 3 किलो 4 किलो. कल्ली भरपूर आहे आयज मार्केटान. इतलो बोवाय फाटल्यान बॅकग्राउंडान तुमकां कळत आसतलें. सगळ्याकडे कल्ली भरपूर आसा, व्हडली. गर्दी पळय कितली. मात्र ते म्हाजाळीन पळयलें आमी. आनी आयज सकाळ फुडें पयली न्ही कितली गर्दी ती. एक्चुली ही गर्दी जी आसा पळय ती आयजच अशी न्ही, एवरी डे सकाळ फुडें अशीच गर्दी आसता. म्हणल्यार कशें तें मार्केट न्ही, आतां थंय नुस्तें येता. मागीर ते लोकल्स बी म्हणल्यार लोकल कितें म्हणटा रे, लोकल्स न्ही, जे अशें करून दारांनी वचून बीन विकता पळय ती त्या टायमार थंय घेवपाक येता न्ही. सो ताका लागून ह्या टायमार न्ही खूब गर्दी आसता. सो आमी गेले तेन्ना खूब गर्दी आशिल्ली. मागीर आमी सगळें पळयता करता म्हणल्यार गर्दी बी कमी जाली इल्ली करून. सो नुस्तें घेतलें, बट जाय तशें नुस्तें जें आसा पळय तें तशें मेळूना. बट ओके, चल नुस्तें म्हणपा सारकें नुस्तें जें आसा पळय तें घेतलें रे. ओके, आतांच नुस्त्याक असं सांवार येयला ना आमगे मार्के पुनवे कडेन. कितें म्हणून खबर ना, एवरी इयर मार्के पुनवे कडेन अशेंच नुस्तें मना सारकें मेळत ना. आनी म्हारग तर कितले म्हणून विचारत नाका तुमी, डब्बल रेट.
सो आतां काणकोण पावल्या, आतां वता सावड्ड्या. माक फोन केल्लो, टायम जाता जाता अर्दवर मायच गेलें आमगेलें नुस्त्या मार्केटाकच. पळोवया कशी कितल्यांक पावता ती. ट्रेन बी आमच्या बरोबर वचपा लागल्या. म्हाका दिसलेलें काणकोण स्टेशनार थांबतली म्हणून, बट स्लो जालें त्या भशेन थांबूं ना. एक्सप्रेस दिसता आम्ही ओवरटेक करूया. ट्रेनीक. पळय तुका थंय मेळटा जाल्यार. तर दनपारची झाली 12 आणि आम्ही घरा कडेन उदोळ पावली. आतां न्ही उदोळ कितल्या 11 पावली आमी. हय 11 सुमार जे आसा पळय घरा कडेन पावली. आणि येयले बीन आणि थोडेशे नुस्तें बिस्तें हाडलेले सगळे जाग्याच्या जाग्याक दवरले. मां रांदताली सोय बीन, हातूंत मिरसांग बी लायिल्ली तिणें. सो मान बारकेली सुंगटां घेतल्या हुमणाक, तेजें हुमण करता आनी नुस्तें फ्राय करपाचें. आयज व्हडलेशें कांय ना, म्हणल्यार आयज कोण येवपाचें बी व्हडलें ना न्ही. फाल्यां शेनवाराक आनी लोकांक कितें जाला आयतार न्ही नॅक्स्ट डे. सो बऱ्याक पडला शेनवाराकच. आमी अशें स्पेशल इन्विटेशन जें आसा पळय न्हू तें कोणाक दिवना. पयलीं पप्पा आसतना न्ही आमी अशें इन्विटेशन खूब जाणांक दिताले. पप्पाले फ्रेंड, आमगेली फ्रेंडां, रिलेटिव्ह सगळीं येतालीं आनी खूब अशें आसतालें. सकाळ फुडें म्हटल्यार आतां लास्ट दीस बी आसता पळय त्या दिसा सोमार येवं, ब्रेस्तार येवं, शेनवार येवं, कितेंय येवं, लास्ट दिसा खरें सांगता इतलें नुस्तें, इतलें हें चिकन बिकन हाडून सयऱ्यांक आपोवपाक पडटालें. म्हाजी धाकटी मावशी आशिल्ली ती येताली हेल्पाक. सो आमी सगळीं जाणां मेळोन करताले. हांव, मां, पप्पा, भयण, मावशी येताली धाकटी. सो मामी बसून येताली, मामीक बसून आपयताली अशें करून रांदपाक. मावशेक बिवशेक सगळें आनी सगळीं येवन इतली फ्रेंड. रातची 2-3 जाली तरी सयरी जी आसा पळय ती येयत आसताली. आनी इतले अशें मजा आनी इतली गडबड आसताली. आतां कांय ना, म्हणल्यार पप्पा आतां ना न्ही, तेन्नाच्यान आमी जात्रा बी जी आसा पळय अशी सोडली करपाची. सोडली इन सेन्स करता घरा कडेन थोडेशें अशें भारोवपाक जायना न्ही घर, अशें म्हणून थोडेशें चिकन बी हाडून करता. बट अशें करून कोणाक आतां आपयना. आतां म्हणटू आमी लग्न जालें, फ्रेंडां जी येताली ती बी लग्न जावन आपआपल्या संवसाराक लागली. सो कोणी येता ती मागीर अशी करून येवन दाराक पांयां लावन वयता कोणी येयली जाल्यार. आनी सयऱ्यांक बिऱ्यांक न्ही आतां तितलें आपोवप करप घेवन बसना. कित्याक लागून म्हाका थंयच्यान हांगा येवन येवप अशें करून कितें करपाक पडटा. आनी थंयच्याय कर हांगच्याय कर जमना सगळें. आनी म्हाज्यान बी आतां जायना न्ही ताका लागून. आनी पयलीं पप्पा आसतना ती कितें करताली पप्पाल्या आदारार. आतां तें बी ना अशें म्हणून ती एकटी बीन तितलें करपाक वचना. सो ताका लागून खूब कमी. तर आयज व्हडलेशें कांय ना आमगेर. फाल्यां थोडेशें चिकन हाडून करतली नुस्तें इतलेंच. आनी फाल्यां आमचो शेनवार. पळय पात्रांव, फाल्यां शेनवार आमचो न्ही रे. फाल्यां आमी शिवराक. सो आमकां शिवराक जेवण आनी नॉन वेज चिकन बीन दोनीय आसतलें. सो फाल्यां मातशी गडबड आसतली. बट आयज तितली गडबड अशी ना. सो रांदपाचें काम जें आसा पळय तें भितर चालू आसा. आनी हो येवन च्या पिलो. आमी घरा कडेन च्यायेक कांय करूनाशिल्लें. हो च्या पिला आतां येवन. मान आयज फुगीचे पोळे केल्ले, तेजे फेवरेट. ताका आवडटा फुगीचे पोळे. सो ते आनी मुगाटी केल्ली खंय काल. सो ते आतां घाल तेणें म्हाका घालून दवरलें. हांव तें नुस्त्याचो वावर काडटालें न्ही, सो ताका लागून हें करूं ना. 12 जालीं आतां. सो आतां च्या पिवन घेता आनी मागीर मातशें लेट अशें जेवपाचें. येयलें म्हणटकीर सगळ्या भोंवपा जाय न्ही. आजून वचना हेवटेन तेवटेन. काकी देवळा कडेन गेल्ली, ताका लागून वचना. ती ते काकी फुड्या वचोन येता. ओके, मागीर च्या बी पिवन घेता. बच्चा पार्टी आसा दोगांय घरा कडेन. सो आयज या रे आमी देवळा कडेन. फाल्यां मागीर वचपाक मेळत ना. तुका खबरच न्ही सगळें ट्रॅफीक जाम जाता, गाडयो सगळ्यो ब्लॉकान पडटा. हांगच्यान चलत तूं येतलो. बट आयज या आमी, आयज वचून येवया. ओके, मागीर फाल्यां वचपाक मेळटा ना मेळटा पळोवया फाल्यांचें फाल्यां. बट आयज वचून येवया. पोरू बी अशेंच जालें. आमी पोरू 3 दीस आशिल्लीं. सो सेकंड दिसा फर्स्ट दिसा वचून येयली आमी आनी सेकंड दिसा पळोवया गेल्यार गेली अशें म्हणून. तिसरे दिसा वचपाचें आशिल्ली. फर्स्ट दिसा वचून येयली, सेकंड दिसा वचून आनी तिसरे दिसा वचपाचें आशिल्ली. कोण कोण येत बी रावली. आनी तिसरें म्हटल्यार आमचो रस्तो जो आसा पळय मातसो ल्हान आसा न्ही, सो ब्लॉक पडटा. सामकें ब्लॉक पडलें. सो वचपाक गाडी काडपाक मेळना. आमी कितें आतां आमचे दारान गाडी लायता न्ही, आंगणाक मुखार जो जागो आसा पळय थंय मागीर लोक कितें करता ब्लॉक पडटा म्हणटा आनी गाडयो हांगासर कोणाल्या दारान जागो आसा पळय थंय घालता आनी चलत वता. नाजाल्यार कोणी नेबर्स बी आसा तेंगे गाडयो घालपाचो जागो नाजाल्यार मागीर जागो आसा थंय घालता न्ही सयरी. सो मागीर गाडी बी काडपाक मेळना जाल्यार आनी चलत वचपाक म्हळ्यार बरें पयस आसता तें.
ताका लागून हांवें पावलीच ना वचना. मागीर अशें दिसपाक लागलें बायक काडपाची बायकानूच वचप आशिल्लें म्हणून आयज येता आसतना एका म्हटलेलें आमी शुअर तूं गाडी घेवन या काय म्हणून बायक हाडलें जाल्यार बऱ्याक पडटा अशें करून मार्केटांक खंय वचपा बीन अशें म्हणून. सो ह्या खेपी बी कार घेवन येयला. आयज वयतलीं पळोवया मागीर फाल्यां कशें कितें वचप करप जाता तें. सो चलात पयलीं च्या पिवन घेता, दाखयता मान पोळे केल्या. हांगासर मुगाटी आनी हे पोळे फुगीचे पळय तांदळा काय रव्या गे ते पोळे केल्या. मान 12 जावन गेली खबर आसा मगे 12:15 जाल्यां ना. आमी आतां च्या पिता. काकी वचून येयली खा देवळा कडेन काय ना हय म्हळ्यार शॉप्स आजून ओपन जावन ना हय. सांजचे परत तुमच्या वांगडा येता खा पूण म्हाका दाम्या हांव व्हरपाना तुका. निन्ना पेप्पा हांगा पळय आमी जात्रे वयता म्हण. आमी जात्रे वयता म्हण बरें हात बीन खंय दवरून बसलो पळय. नागनाथ अशें देवूळ ना थंय गेला आसता डायरेक्ट. हा योगानंद काकागे बऱ्यो लायटी घातल्या बरें हें योगानंद काका घर. खंय वयता रे नाना? हा पळय कितली गाडी पळय फुडें. कोण उलयलो? कोण उलयलो? पार्किंगा लायल्या गाडयो खंय रे बाई? बाय रे पप्पू खंय पावलो काय रे तुला? पप्पू पावना मरे. रस्त्या सायडीन सगळ्या गाडयो पार्क केल्या. आमी हांगासर घातली. तो ट्रक हांगा रावपाचो काय वचपाचो? सो लोकांक पार्किंगाकच मातसो प्रॉब्लम. रस्त्या सायडीनूच लावपा पडटा कार हाडले की. हा कोणी येवची पयली फोन कर. आमी वचून येयली. सो हें सातेरीचें देवूळ आनी हांगासर सर्तीच्यो गाडयो कुप्पन. सो कुपन्स आसा. सो तेज्यो ह्यो हांगासर गाडयो 5 थार आसा थार. ओके आनी हें देवूळ सातेरीचें आनी ते हांगासर रूफ दिसता ते बेताळाचें देवूळ. ओके चलो देवळान हांगासर नाटकाची तयारी चालू आसा. आयज सेकंड डेट वाजा आयज कसलें तरी कोंकणी नाटक आसा आनी देवूळ इतली गर्दी पळय. वता भितर चल. हे बाबा फोटिंगा तुका चल खंय भितर. ए हात
मेजर नोटीस स्क्रीनशॉट घेयात आणि रीड करात. एक काय दोन काय 2. गाडी रे गाडी त्या उद्योजक गाडी म्हणता. गाडी अरे द्या बाबा. गाडी द्या. चल आम्ही लॉटरी काढूया. बाय जाय खंय बावली ना रे कसली घेता हे बाय जाय ते केस खातोय. किती जाय खंय ते तू कळटा ते व्हडलेले रांत तू किचन सग जाय. हा ए पट्ट पड तू पट्ट हा 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 ते सांग चालवाला हा, दिता, ते दिता. पण अगो बाय जाय खडे का गाई नसतं बाय बाय मागीर घेवन दी मुगो. बाय खंयच ना 10 तुमके 10 किती जाय बाबा. ना ना त्याक पण आराम से चल मार तो हंगपय जात्रे जात्रभर बोवा मारीत भोवता हे आणि डॉल घेतले आम्ही. रुपा ती डॉल कमी आणि ते हे जादू दोना करती चढ दिसतो मग केस गो ते कुल्ल्या हंगपय गटर बस हा. अरे गट्टर गट्टर गटर हा गट्टर गाडी गट्टर निन्ना निकू साइड रहा. रात्री वचून आयली आम्ही आणि चढ जे आसा पळय ते काय शूट केलें ना बारीक बारीकशे थोडेशे क्लिप्स जे आसा पळय ना ते शूट केला आणि पप्पा आयला तो वचपाचें तें जेवपा जेवतली आनी वयतली आतां रे निन्ना बिझी ते सामकें. शिन्नान तोंडा घालना रे चावी ती तिका आंक आसता. 12 जाली
रातची न्ही 12 जाली आनी आमी उदोळ आयिल्ली 10 सुमार येयल्ली न्ही रे. आनी बॅकग्रावंडान जो आवाज येता पळय तुमकां तो ट्रेनीचो ट्रॅक जो आसा पळय तो आमकां सारको लागून ताका लागून असो करून बॅकग्रावंडान व्हडलो असो आवाज येता. तर आयली आमी उदोळ 10 सुमार आयिल्ली. सो येयली बाय येयल्ले न्ही. सो मातशी ताजे वांगडा टायम आनी मागीर ते वयतकीर चेंज बी केली, जेवली बिवली, सगळे निवळ बिवळ केली. फाल्यांचे थोडेशे प्रिपरेशन जे आसा पळय ते केले आनी आतां न्हिदपाचो प्रोग्राम. सो आनी दीसभर आयज हेवटेन सामकें टायर्ड बी जालें. केन्ना न्हिदून पडल्यार पुरो जालां. फाल्यां बी भरपूर कामाचो हुस्को न्ही ताका लागून. सो तेच्या पयलीं म्हणल्यार व्हिडिओज आसा पळय न्हू तो एंड करून घेवया अशें म्हणून. आनी देवळा कडेन जे आसा पळय न्हू हांवें चड सारकें अशें प्रॉपर शूट करूं ना कित्याक की मेळूच ना म्हाका प्रॉपरली अशें शूट करपाक. मेन बाय बी आशिल्ले, सगळीं जाणां आशिल्लीं, कोण मेळटालीं हें तें म्हणून शूट जें आसा पळय तें प्रॉपरली करप जालेंच ना. सो ट्राय करतलें फाल्यां वतलें तेन्ना प्रॉपरली तुमकां शूट करून दाखोवपाचें इफ सपोज गेलें जाल्यार. पळोवया कशें कितें जाता तें. ओके चला, तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो पयलीं हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक असोच आनी एक नवो इंट्रस्टींग व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.